न्हू आमच्या देवा बापाची आनी जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती आवडून तुमकां आमच्या भावार्थाच्या 400 वर्साच्या सोंपाडणेच्या सुवाळ्याक माये मोगाचो येवकार. ही आमचे उत्सवीक समारंभीक आमचो मोगाल गुरू भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरीक कार्दिनाल फेरांव हाजीर जातलो. तांकां येवकार दिवंक आमचे पादविगार फादर बॉलमॅक्स पेरेरा, फादर फ्रांसीस पेरेरा, फाब्रिकाचे वांगडी आनी आमचो मॉडरेटर आंजेलो रॉड्रिगीस आसतले. दोनूय बाजूंनी आपल्या समुदायाचे वस्तुवीक कुरीस घेवन आमच्या तरणाटी हाजीर आसा. तांचे मदल्यान कार्दिनाल साहेब इगोर्जेच्या दारार येतलो. कार्दिनाल साहेब इगोर्जेन भितर सरता तेन्ना आमची दोतोनीची तरणाटी ताका येवकाराचो नाच करून भितर घेतली. कळीत करता उदकाचो आनी टॉयलेट फॅसिलिटी तुमकां भायर वेवस्था केल्ली आसा. Chizu
आमच्या दिनवासनेच्या बलिदानांत वांटो घेवंक सेवाधर्मीक मिरवणूक आमचे आतां सुरू जातली. तांच्या बरोबर आमचे वाचपी सेवाधर्मीक सेवक कॉन्फ्रारिया आनी बेदी सेवक आमच्या याज्ञीक भावां बरोबर आनी आमचो मोगाल गुरू भितर सरतल्यात. ह्या सोंपणेच्या बलिदानांत भाग घेवंक तयार जावया. सुरवातेक गायन घेवया 824 पेज नंबर 12 824.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोबे आसूं. मोगाल भावा भयणीनो, आमी आमच्या भावार्थाच्या 400 वर्साच्या संपादनाच्या सुवाळ्याक एकठांय जाल्या. भावार्थ बोरवोसो मोग आमच्या पुर्वजाची गिरेस्तकाय, आमचे दायज. तांचो अकोंड भावार्थ आमची यात्रा करतना आमच्या पावलांक बोरवोशाचो दिवो. हेंच मनान दवरून बोरवोशान जियेलेल्यांक दिनवासनेचें बलिदान हो विशय आमी घेतला. हे आमच्या उत्सवीक समारंभेक आमचे मोगाल गुरू भोवश्रेश्ठ फिलीप नेरी फेरांव आमचे मदें आसा. ताच्या फुडारीपणा आनी जानवाये खातीर आमी देवाचे उपकार आठयता. तशेंच हे समारंभेक हाजीर आसलेल्या याज्ञीक आनी माद्री भयणाक माये मोगाचो येवकार. ऑक्टोबराचे 16, 2024 ते ऑक्टोबराचे 16, 2025 ह्या उत्सवीक वर्सांत आमकां सांत बार्तोलोम्यो आनी सांत फ्रांसीस सावेराच्या मजतीन जायती देणी फावो जाल्या. भावार्थान आमी वाडल्या. एकचारान एक फिरगोज कशी आमी एकठांय आयल्या. एकामेकाच्या सांगातान आमच्या समुदायांत वावरूंक आमी शिकल्या. तर आमच्या फुडल्या जिवितांत येतल्या सगळ्या आव्हानांक फुडो करूंक आमचो तीर भावार्थ आमकां मार्गदर्शन दिवंक एकचार, मोग, सहभागेलीपण आमचे मदें अदीक वाडूंक, बोरवोसो जावंक आमच्या जिविताचो फोलेर आमकां पवित्र आत्म्याची देणी ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत मागुया. मोशा मोगाळ बापां भयणीनो, आमी पवित्र सोबेन ह्या उत्सवीक वर्सांत आसा आनी आमकां हे चिकालेचे पवित्र सोबेक हें ओरोस खेरीतूच उत्सवाचें ओरोस. आमचे गरजेच्या 400 वर्साच्या उत्सवाची दोबाजीक संपादनी आयज आमी करता. 400 वर्सां हें भावार्थाचें देणें आमच्या पुर्विल्यांनी आनी आमी सांबाळलें. ह्या आमच्या भावार्थाक एकचाराच्या जिवितान गोवायकी दिली आनी खेरीत भाशेन एकामेकाची सेवा चाकरी करून जेजूच्या शुभ वर्तमानांचेर परगोटणार कशे हे फिरगोशेन आमी जियोंक वावुरल्या. आनी आमच्या भावार्थाची, आमच्या समुदायाची आनी आमच्या सेवे चाकरेची खुणां कशी ह्या मिसाचे सुरवातेक आमची तरणाटी आमच्या समुदायाच्या नांवान ही भावार्थाची खुणां जेजूचो खुरीस हाडून आमी वेदी मुखार दवरला. दर एक मिसाची भेट दिनवासनेची समोरवणी. पूण आयज जेन्ना आमी 400 वर्सांच्या उत्सवाची दोबाशीक संपादनी करता, आयचे मिसाचें बलिदान खेरीतूच भाशेन भोव पवित्र त्रित्वेक दिनवासनेची समोरवणी. आमच्या इगोर्जेच्या पयल्या आस्काऱ्या उदेशी भाग्योंत बार्तोलोमेव उदेशी आनी आमचे नवे इगोर्जेच्या आस्काऱ्या भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा उदेशी ह्या मिसान भोव पवित्र त्रित्वेक आमी खुशालकायेन वाखाणुया. आनी हे समोरमणेचो फळ कसो आमी अदिकूच आमचो भावार्थ खोलावंक, आमच्या भावार्थाक आमच्या एकचाराच्या समुदायीक जिवितान गोवायकी दिवंक आनी आमच्या समाजान सेवे चाकरे उदेशी आमी जेजूचे गोवाय कशे जियोंक ह्या मिसान देवाचे कृपेचें बोळ आमकां मागुया. आनी हे भावार्थाचे समोरमणेक तयार जावंक आमच्या जिविताचेर नदर घालून जायते पावटी घोडेक आमी आपलेपणांची गुलामां कशीं जियोन दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करिनासतना
जेजूचे गोवाय जावंक आमी फाटीं सरल्या खालतिकायेन देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागूंक आमी तयार जावया. सोगलीं बरोबर देवाचे काकलुतीक उलो मारुया. हांव पातकी सोर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भागिवंत सदांच सांकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी सगलीं आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावों.
प्रार्थूया. बापा, सोर देण्यांच्या दातारा, आमचें सोगलें आनी आमी सोगलीं तुवें दिल्लें देणें म्हूण आमी जाणो. हे आमची इगोर्जेन निमाण्या 400 वर्सां पोटी मीतमेर नासलेल्या तुज्या बोलेपणांचे उपकार ओळखून घेवंक आनी सोगल्या काळजान आनी सोगले शक्तीन तुजो मोग करूंक आमकां शिकोय म्हूण आमी मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवडकी चलयता सासणांच्या सासणांक. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पराचे उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. कुसव्यान तुका आकारचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मुचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. राष्ट्रा खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमला. हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा, पळय, हांव उलोवंक नकळो, हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान जबाब दिलो, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. हांव तुका धाडटां ताजेशी वच, आनी तुका सांगूंक लायता तितलें ताका सांग. ताका भिवू नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक तुजे सोवें हांव आसां, उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात काडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हणलें, पळय, म्हजीं उतरां तुज्या तोंडांत हांव घालतां. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब हे पोरी गावन जातलो. सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट कोरा. सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट कोरा. समेस लोकांनो देवाक वाखाणा. सर्वोय परजानो यावेक नावाडा. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट कोरा. ओचोल मोगाची ताची थीर खुशी. दयाल आमचो देव सासणाक विस्वाशी. जबाब. सगळ्या संवसारांत वचा आनी शुभ वर्तमान परगट
वागिवून पावलून कोरिंदकारांक बरयलोले पयले चिटीवेलें वाचप. भावा भयणीनो, शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार म्हाका वडवीक न्हय. तो एक म्हाका कायदो. तें हांव परगट करिना जाल्यार म्हजें कोटा. म्हजे कुशेन हें काम हांव करता जाल्यार म्हाका मुजरी मेळ्ळी. पूण म्हजे कुशेविणे हो कारबार म्हजे आदीन केला जाल्यार म्हजी मुजरी खंय आसा? शुवर्तमान म्हाका दिता तें होक सोडून हांव तें फुकट परगट्टां. तातूंतूच म्हजी मुजरी आसा. सगल्या मनशां सोरी हांव स्वाधीन जावनूय सगल्यांक जोडून घेवचे खातीर हांव सगल्यांचो गुलाम जालां. असोक्तांक जोडून घेवंक असोक्तां बरोबर हांवूय असोक्त जालो. थोड्यांक पूण कशेय भाशेन थारोवन जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोट जालो. शुवर्तमानान म्हाका वांटो मेळूंक शुवर्तमाना खातीर हें सगलें हांव करतां. देवाचें उतोरें. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मार्क पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. इकरांक दिश्टी पडून जेजून म्हणलें, आख्या संवसाराक वचात आनी सगळे रचनेक शुभ वर्तमान परगटात. जो सोत मानीत आनी पवित्र स्नान घेयत तो सोडवण जोडटलो. पूण जो सोत मानिना जायत तो कास्तीचें फर्मोण घेतलो. सोत मानतल्या बरोबर ह्यो खुणां आसतल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, आठव्यो भासो उलयतलीं, सोरोप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तीं पियेतीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात दवरून तांकां बरीं करतलीं. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतच वयर स्वर्गार ताका व्हेलो आनी थंय देवाच्या उजव्याक तो बसला. तांणी वचून सगळे कडून शुभ वर्तमान परगटलें. सोमी तांच्या सांगाता वावुरतालो आनी बरोबर जातल्या विजमितां उदेशी तांचें उतर थिरायतालो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.
म्हज्या प्रितीच्या भावा भयणीनो, व्हडे खुशालकायेच्या आनी भक्तीच्या भावनांनी भरून आमी इगर्जेचो उत्सव आनी 400 वर्सांच्या उत्सवाची दोबाजीक सोंपादनी करूंक हांगासर एकठांय जाल्या. 400 वर्सां भावार्थाची, समुदायाची आनी सेवे चाकरेची. 400 years of faith, of community and of service. आनी हो विशय म्हज्या मनान ह्या वेळार एके गोंडेचो उगडास हाडटा. सुमार 3 वर्सां जालीं हांव टुटिकोरीन म्हणटात त्या तामिळनाडूच्या 2 प्रांतान एके समारंभणेक गेलोलो. सकाळीं सायबीणमांच्या मानांक समारंभणी जाली आनी सांजेच्या वेळार थंयसरल्या बिस्पान म्हाका एका गांवान व्हेलो. दर्याचे देगेक तो गांव, त्या गांवाचें नांव मानापाड. आनी थंय त्या गांवान भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर हे तुमचे इगर्जेचो आस्कारी, तो गोंया पावलो त्याच वर्सा थंय वचून तो एके दोलीन सुमार 10 म्हयने ओदीक रावलोलो. सेंट फ्रांसीस झेवियर. The year he arrived in Goa, he went there in the pearl fishery coast and spent more than 10 months in a cave. Dol, ती दोल अजून आसा आनी ते दोलीन एक बांय आसा, साया उदकाची, गोड उदकाची बांय आसा. ते बांयन अजून उदक आसा आनी ते बांयन एक लिमो पुरयान उडयत जाल्यार तो दर्यांतल्यान भायर सोदता. लागींच समुद्र आसा, दर्या आसा. आनी ते दोलीन भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर गोंया पावला त्याच वर्सा थंय वचून 10 म्हयने थंय रावलो. आनी दोलींत हांव आसतना थंयसरल्या बिस्पा बरोबर म्हज्या मनान हो विचार आयलो. फ्रांसीस शावियर युरोपांतल्यान, स्पेनांतल्यान भारताक गोंया आयलो आनी पयल्याच वर्सा ते दोलीन वचून इतले म्हयने ताणें कशें सारले गाय? तो कितें जेवलो गाय? तो खंयची भास उलयलो गाय? कसल्या कारणाक लागून इतल्या आडकोळींक आव्हानांक ताणें फुडो केलो गाय? आनी म्हाका एकूच विचार मेळ्ळो. तो जेजूच्या मोगान पेटलोलो. ताच्या काळजान जेजूचो मोग, जेजूचेर भावार्थ लासतालो आनी ह्या भावार्थाची परगोटणी करून थंयसरल्या निस्तेकारांक, खारव्यांक जेजूची बरी खबर परगोटून तांची सेवा चाकरी करून तांचो समुदाय बांदूंक ह्या स्वप्नान तो पिसो जालोलो. ही वॉज ऑन फायर विथ द लव ऑफ जीसस. आपलो भावार्थ परगोटूंक, त्या लोकांची सेवा करूंक आनी तांची सेवा करून जेजूच्या शिसांचो समुदाय बांदूंक भाग्यवंत फ्रांसीस शावियर सगल्या आव्हानांक फुडो करून ते दोलीन रावून त्या थंयसरल्या खारवी लोकांक जेजू भाशेन जेजूनय आपलें मुणयारपण निस्तेकारांक खारव्या मदें सुरू केलें. फ्रांसीस शावियरानूय तेंच केलें. तो एक गरजेचो आस्कारी. बाबा भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन एक दीस जेजू देव एका तरणाट्याक, जेरेमियास नांवाच्या तरणाट्याक आपयता आनी म्हणटा, म्हाका तुजी गरज आसा. राष्ट्रांक म्हजो प्रवादी जावंक म्हाका तुजी गरज आसा. आय नीड यू to be a prophet to the nations. आनी हो तरणाटो गाबोत्ता. तुजे देवाक म्हणटा, सायबा हांव उलोवंक नकलो, हांव एक भुरगो, येदी व्हडली जबाबदारी, तुजो गोवाय जावपाची जबाबदारी म्हजे लागीं चलोवंक जावची ना. आनी देव ताका म्हणटा, हांव एक भुरगो अशें म्हणिनाका. तुज्या मायच्या कुस्म्यान तूं आकारून येवचे आदीं हांवें तुका वळखलो. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका संस्कारलो. बिफोर यू वर फॉर्म्ड in your mother's womb, I knew you, I loved you. And before you were born, I consecrated you. बाबा भयणीनो, हें जेरेमियासाकूच लागोना, हें तुमकां आनी म्हाका लागता. जेजून आमकां वेंचून काडलें. आमी बेश्टेच जेजूचे शीस जावंक ना. We have not become disciples of Jesus by chance. आमच्या मायच्या कुस्म्यान आमी आकारून येवचे आदीं जेजून आमचेर नदर घाली. पवित्र स्नाना उदेशी ताणें आमकां आपले शीस केले. भावार्थाचें देणें
आमकां फावो केलें. जेजूचे शिश्य आमी जाल्यो, नॉट बाय चान्स, but because Jesus loved each one of us as much as God loved Jeremiah. आनी बागी सोबे एक नवी रचना जाल्या. बाबा भयणीनो, हो उत्सव 400 वर्सांचो उत्सव आमकां एक एकल्याक हे चिखलेच्या फिरगोजेच्या एक एका जेजूच्या पाटलावदाराक आमच्या भावार्थाच्या देण्यांचो आनी आमच्या भावार्थाच्या थेव्याचो ट्रेजर आमकां उगडास करता. आनी देखून ही समोरमणी आमकां खरेंच ओत्मीक फायद्याची जातली जाल्यार आमी आमच्या भावार्थाच्या थेव्याचें मोल ओळखून आमचो भावार्थ थिरावूंक, आमचो भावार्थ खोलावूंक ही आमची जबाबदारी. आनी आमचो भावार्थ आमी थिरायतल्यो आनी आमच्या जिवितांत ताका उर्बे बरीत गोवायकी दितल्यो जाल्यार थोडे उपाय आसात. हांव तिनूच उपायांचो तुमकां उगडास करतां. जायते उपाय आसात. पयलो उपाय मागणें जावन आसा, प्रेयर. जेजू मागणें करता. जेन्ना आमी एक एकलो खासगी पर्सनल मागणें करता, जेन्ना आमच्या गोऱ्याब्याचें मागणें आमी विस्वाशीपणी करता, जेन्ना आमच्या समुदायांनी सेजा सामारी एकठांय जावन पयल्या क्रिस्तांव भाशेन आमी मागणें करता, मागण्या उद्देशी आमचो भावार्थ जिबो जाता. भावार्थाक गोवायकी दिवंक आमकां घोटाय मेळटा. दुसरो उपाय देवाचें उतर. आमी जाणो सायबीण माय देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेली. जेन्ना देवदूतान तिका सांगलें तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसा, ती गाबोल्ली आनी तरी आसतना तिणें म्हळें ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सोबें देवाच्या उतरा प्रमाणे. देवाच्या उतरा प्रमाणे भावार्थान जियेली. जेन्ना आमी देवाचें उतर पवित्र पुस्तक वाचता, एक एकलो वाचता, आमचे फामिलीन वाचता, आमच्या समुदायांनी वाचता, ताचेर नियाळ करता, देवाच्या उतरा उद्देश आमचो भावार्थ घोट जाता. आनी तिसरो उपाय मिसाची भेट. मिसाची भेट आमच्या भावार्थाचो माज जावन आसा. दर एके मिसाचे भेटेन जेजूच्या मरणा पुनर्जिवनपणाचो गूट आमी समोरवता. दर एका मिसान देवाचें उतर आमी आयकता. दर एका मिसान जेजूची कुडीच्या जेवणान वांटो घेवन आमच्या समाजान भावार्थाचे काळजीदार गोवाय कशें जियोंक मिसांतल्यान देवाचे कुरपेची घोसघोशीत जोर आमच्या जिवितान व्हांवता. आमी ह्या उत्सवाचो फळ कसो आमचो भावार्थ थिरावया, आमचो भावार्थ अदीक घोट करुया. दुसरे सुवातेर 400 वर्सां एकजाराची समुदायाची 400 years ऑफ फेलोशीप ऑफ कम्युनिटी. बाबा भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा उद्देशी जरी तर एका वद्दान जेजू सोबे आमी एक जाता जाल्यार आमच्या बावतिस्मा उद्देशी आमी एकामेकाची भाव भयणां जाता, पवित्र सोबेचे वांगडी जाता, क्रिस्ती समुदायाचे जिवे फातर आमी जाता. आनी देखून आमच्या भावार्थाक आमी गोवायकी दितले जाल्यार आमची पयली ओयली जबाबदारी एकचारान जियोंक, आमचे मदें एकचाराचे इश्टागोतीचे समुदायाचे संबंद घट करूंक. हेंच पयल्या क्रिस्तांवांनी केलें. आमी धर्मदुतांच्या इतिहासान वाचता कोण भाशेन पयलीं क्रिस्तांवां एका काळजाची एका मोनाची आसलीं. ती देवदूतां न्हय आसलीं. द फर्स्ट क्रिस्टियन्स वर नॉट एंजल्स, दे वर लायक अस. तांचे मदें उंच सकल जाता आसतलें, तांचे मदें जायते प्रश्न आसले आनी तरी आसतना ह्या प्रश्नांक फुडो करूंक आव्हानां मदें ती एकामेकाच्या एकचारान सांगातान जियेतालीं. तांचें जिवीत पळोवन दुसरी म्हणटालीं पळयात ती कांय बरी एकामेकाक आदार दितात, गरजेवंतांक पावतात, आपले ग्रेस्काय एकामेकाक वांटतात. आमी तांचे समुदायान भितर सरुया. हें आव्हान आमचे मुखार. 400 वर्सां आमच्या पुर्विल्यांनी हें भावार्थाचें दायज सांबाळलें. एकचारान तीं जियेलीं, आमकां एकचाराची वाट दाखयली. हें आव्हान आमचे मुखार. आमच्या भावार्थाक आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान पयले सुवातेर आमच्या फामिलींनी, दुसरे सुवातेर आमच्या समुदायांनी आनी तिसरे सुवातेर आमच्या समाजान एकचाराची हातयारां आमी जावं, टू बी इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ फेलोशीप. पयले सुवातेर आमच्या गोराब्यान गोराबो मुळावो समुदाय जावन आसा. द फॅमिली इज द बेसीक कम्युनिटी. म्हजे फिरगोजेन हांव एकचाराचो दूत जावचो ना,
जोरी तर म्हजे फामिलीन एकचाराचे संबंद आमी फुलोयना जाल्यार दुसरे सुवातेर फामिली मोदें एकचार वाड्यान समुदाय म्हळ्यार ल्हान क्रिस्ती समुदाय म्हळ्यार फामिलींचो एकचार दाखयत. पयलीं क्रिस्तांवां हे भाशेन ल्हान क्रिस्ती समुदायांनी जियेतालीं. आनी तिसरे सुवातेर एकचार समाजान जंय आमी काम करता, जंय आमी भोंवता, आमच्या समाजीक जिवितान, आमच्या राजकरणीक जिवितान, आमच्या ऑफिसांनी जेजूचे पाटलावदार कशे एकचाराची हातयारां जावंक, टू बी इन्स्ट्रुमेंट्स ऑफ फेलोशीप, दुस्मानकायेचो उजो पालोवंक, दुस्पोटीची दुर्गा मोडूंक ही आमची जबाबदारी. आनी तिसरे सुवातेर 400 वर्सां सेवे चाकरेची. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां जिवंत जालोलो जेजू आपल्या शिसांक स्वर्गार वेचे आदी एकठांय करता आनी तांकां हें कार्य दिता आनी म्हणटा आख्या संवसाराक वचात आनी आख्खे रोचणेक न्हय सगल्या मनशांक आख्खे रोचणेक टू द एंटायर क्रिएशन शुभ वर्तमान परगट करात. आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान आमी आयकलां कोण भाशेन भाग्यवंत पावलो म्हणटा हांव शुभ वर्तमान परगटिना जाल्यार म्हजें कोटा. वो टू मी इफ आय डू नॉट प्रोक्लेम द गॉस्पल. शुभ वर्तमान परगटूंक म्हाका ओडवीक न्हय, म्हाका एक जबाबदारी. आनी हे शुभ वर्तमान परगटूंक हांव कसल्याय आव्हानांक चॅलेंजीस फुडो करूंक कबूल आसा. हांव स्वाधीन जावनूय हांव गुलाम जाता. हांव गोट आसतना असोक्तांक जोडून घेवंक हांव असोक जाता. सगल्या मनशांक जोडून घेवंक हांव सगल्यांक सोगोड जाता. आय बिकम एवरीथींग इन ऑर्डर टू वीन एवरी वन फॉर जीसस. आनी कोण भाशेन आमी जेजूक परगट्टेले हांव गाय जेजूनूच आमकां दाखयलां. भाग्यवंत जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान 13व्या वेसोरान आमकां सांगता जेजू जाणो आसलो बापा सोरशीं परतून वचपाचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. आनी हें जाणो जावन ताणें कितें केलें, तो मेजावेलो उठलो, आपलें आवरण काडलें, आपल्या पेंगटाक एक रुमाल बांदलो आनी आपल्या शिसांचे पांय धुले. आनी त्या शिसांचे पांय धुल्या उपरांत ताणें तांकां सांगलें तुमी म्हाका सोमी म्हणटात न्हय, तुमी म्हाका गुरू म्हणटात न्हय, हांवें तुमचे पांय धुल्यात जाल्यार तुमी अशेंच करूंक जाय. संवसार तुमकां वळखतलो जरी तर तुमी म्हजे भाशेन दुसऱ्यांची सेवा करच्यात जाल्यार. आमी जेजूचें शुभ वर्तमान परगटूंक आमच्या जिवितान आमी सेवे चाकरेची मनशां जावंक जाय म्हूण जेजून स्पश्ट सांगून दवरलां. ताचें आख्खें जिवीत सेवे चाकरेचें. आनी जेजूचे सेवे चाकरेक थोडे गूण आसात. ते गूण आमकांय आसूंक जाय. कित्याक आतांचो समाज आमकां सेवे चाकरेची खबर सांगता पूण ती सेवा सदांच जेजूक जाय तसली न्हय. जेजूचे सेवेक थोडे गूण आसात. पयले सुवातेर जेजूची सेवा ल्हानविकायेन केल्ली सेवा, तुत्तुरी वाजोवन केल्ली सेवा न्हय, पोत्रांचेर छापलेली सेवा न्हय. जेन्ना जेजू आपल्या शिसांक सेवे चाकरेची शिकोवण दिवंक सोदतालो ताच्यान सेवे चाकरे वयर एक पुस्तक बरोवंक जातालें. He could have written an immortal book. ताच्यान एक नांव वस्ती बोली करूंक जातालें. He could have given a immortal speech. जेजून एक उतर काडलें ना. ल्हानविकायेन एका गुलामा भाशेन आपली देवपणाची आगोस्त्रां काडून एका गुलामाचो रुमाल बांदून ल्हानविकायेन सेवा चाकरी केली. आमची सेवा चाकरी जेजूच्या शुभ वर्तमानाक गोवायकी दितेली सेवा चाकरी जातली जाल्यार ल्हानविकायेन केल्ली सेवा चाकरी जावंक जाय, तुत्तुरी वाजोवन केल्ली न्हय. दुसरे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी आस्त्या तोंडान खुशालकायेन काळजाचे उर्बेन केल्ली, वांकड्या तोंडान केल्ली न्हय. आमी जाणो जेजू एक पावट थकलोलो विसव घेतालो आनी थोड्यो आवयो आपल्या ल्हान भुरग्यांक घेवन आयल्यो आनी जेजूचे शीस जाणो आसले गुरुजी थकला ताका विसवाची गरज आसा, ते आवयांक धांवडावंक लागले. जेजू कितें करता, जेजू उठ्ठा आपल्या शिसांक धमकी दिता आनी एके भाशेन ताका म्हणटा म्हजो विसव गरजेचो न्हय, म्हाका त्यो आवयो गरजेच्यो, म्हाका ती ल्हान भुरगीं आपुरबायेचीं तांकां स्विकारता, तांकां आशिर्वाद दिता, तांच्या सांगाता वेळ सारता, मोगान सेवा चाकरी करता. जेजूची सेवा चाकरी
जी तुमी आनी हांवें ताचे गोवाय जातले हांव जाल्यार करूंक जाय खुशालकायेन केल्ली, आस्त्या तोंडान केल्ली, काळजाचे उर्बेन केल्ली सेवा चाकरी. आनी तिसरे सुवातेर जेजूची सेवा चाकरी आपुरबायेन केल्ली. इट्स एन अफेक्शनेट केअरिंग सर्वीस. बाबा भयणीनो, भाग्योंत मातेवाच्या शुभ वर्तमानान 8व्या वेस्वरान पयल्या 4 श्लोकांनी आमी खबर वाचता की एक दीस जेजू मागणें करतालो. मागणें करून सोकलां देंवतना लोकांची उरपोज ताचे सरभोंवती एकठांय जाली आनी तांचे मदें कोडकार लेपर आसलेलो. जेजूच्या काळार जुदेवांच्या समाजान कोडकार म्हळ्यार भायर आयलोलो मनीस आसलो. द लेपर्स वर अनटचेबल्स इन द ज्यूइश सोसायटी. आनी पयस रावन बोब मारूंक जाय आसली. हांव मेळ्ळें वंटांचो मनीस, आय एम अ पर्सन ऑफ अनक्लीन लिप्स. असलो कोडकार भायर आयलोलो मनीस पयस रावन जेजूक उलो करता आनी म्हणटा, सायबा तुका जाय जाल्यार तुज्यान म्हाका बरो करूं येता. जेजूच्यान ताका सांगूं येतालें, थंयच राव तुका बरो करता, लागीं येनाका, तुजें कोड म्हाका फुटोत ना. जेजू आपुणूच ताचे सरशीं लागीं वेता, ताचे लागीं उलयता, ताका हात लायता आनी म्हणटा, म्हाका जाय, तूं बरो जाल्लो म्हाका जाय. जेजूची सेवा चाकरी आपुरबायेन प्रिती मोगान केल्ली सेवा चाकरी. जेन्ना आमच्या जिवितान आमी जेजू भाशेन एकामेकाची अदीक करून समाजाचे देगेक जियेतेल्यांची, पिडेस्तांची, गोरिबांची, समाजान सांडलेल्यांची, जिवितान पावल चुकलेल्यांची आपुरबायेन सेवा चाकरी करता तेन्ना आमी भाग्योंत पावलो भाशेन, भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन, भाग्योंत बार्तोलोमेवा भाशेन शुभ वर्तमानांचे परगोटणार जाता. बाबा भयणीनो, देवान तुमकां आनी म्हाका हो 400 वर्सांचो शेकडो समारंभोंक फावो केला. उडे उर्बेन हे ओरोसूय बोर जायते समारंभ करून तुमचो बाबाड तुमी खोलायला. तुमचे मदें एकचाराचे संबंद थिरायल्यात. सेवे चाकरेचें मोन अदीक घट केला. आयज दिनवाशी मोनान आमच्या बावार्ता खातीर आमच्या आस्काऱ्या भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या एकचारान भोव पवित्र त्रित्वेक वाकाणटना आमचो बावार्थ आमी खोलायतले. आमचे मदें एकचाराचे संबंद आमी अदीक घट करतले आनी आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितान खुशालकायेन, ल्हानविकायेन आनी आपुरबायेन केल्ले सेवे चाकरे उद्देशी भाग्योंत फ्रांसीस शावेरा भाशेन जेजूचे उर्बे बरीत गोवाय कशें जियेतले म्हूण ह्या मिसान आमी देवाक भास दिवया. सोगली उबी रावुया. बाबा भयणीनो, आमच्या आस्काऱ्या भाग्योंत फ्रांसीस शावेराच्या जिविताची स्फूर्ती घेवन आमी बावार्थाचे गोवाय कशे, समुदायाचे बांदपी कशे, सेवे चाकरेची आतयारां कशीं जियेतल्या जाल्यार आमच्याच बोळान तें आमचे लागीं घडचें ना. देवाच्या आदाराची आमकां चड गरज. तर ह्या वेळार आमची थोडी मागणी ल्हानविकायेन विस्वासान बापा मुखार धरून हो देवाचे कृपेचो आदार आमकां आनी आख्खे पवित्र सोबेक आमी आतां मागुया. आमच्या पवित्र सोबे पासून मागोया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरचे बोरवासाचे दिवे जावंक
आपल्या प्रवचनांतल्यान आनी देखी उजवाडाची किरणां दाखोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची आमच्या राजकी फुडाऱ्या पासत मागुया. आमच्या सरकारी वडिलांनी देशाचो कारभार चलयतना देवाच्या उतराच्या उजवाडान पळोवचे खातीर फावो ते निर्णय घेवंक तांकां बापाचें बळ मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची आमच्या पुर्वजां पासत मागुया. आमकां भावार्थाचें दायज दवरून गेल्ल्या आमच्या आदल्या पिळगेचो आमी बरवशान दिनवाशी काळजान उगडास करता आनी तांच्या गिरेस्तकायेचो फोल आमच्या बरे कोन्यांतल्यान सेवा चाकरेच्या मोनान आमच्या जिवितान दिसून येवंक आमकां बोल आनी कृपा बापा लागीं मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. आमच्या समुदाया पासत मागुया. आमच्या फिरगोजांत आसलोल्या 28 समुदायांनी एकचार मोग वाडोवंक आमच्या गोराब्यांत भावात बरवसो आमची गोटाय आनी बळ जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. आमचे फिरगोजेच्या सर्व धर्मा आनी संस्कृताये खातीर मागुया. आमच्या फिरगोजेंत जियेतोल्या सर्व धर्माच्या भावा भयणी सोवे भेदभाव पयसावन भावपणाच्या एकचारान आमी जिवंक एकामेकाचे धर्माक आनी संस्कृतायेक फावो ते सोंपेपण आनी मान दिवंक आमची मनान उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. आख्खे संवसार खातीर मागुया. आख्खे संवसारांत शांती नीट आनी मोग आसूंक आमच्या भावार्थ बोरवी देवाचो मोग शिपडायटोली हट्यारां जावंक आमकां काळजीदारपणान वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. दयाळ बाबा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कोर. भो मोगाळ बापा, आमची थोडी मागणी आमी उचारून तुजे मुखार दवरल्यान जाय तें आमकां जोण मागचें आसा. आमच्या काळजांनी आसलेले सगळे आवंडे सगळे हुस्के आमी ओगेपणान तुजे मुखार दवरता. विस्वासान केलेल्या ह्या आमच्या प्रार्थनांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुजी खुशी जाल्यार बापा तुज्या बोलेपणान ती आमकां फावो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या प्रितीवंत पुता जेसूचे नांवी. लोगो.
आमची भावाताची पावलां जी 1625 सान बार्तोलोमेवच्या इगोर्जेन सुरू जाल्ली आनी 1704 आनी 7 वर्सां सान फ्रांसीस शावेराचे इगोर्जेन पावली. ते कुणायता ह्या 400 वर्सांचो आमचो भावार्थ. होच भावार्थ आमच्या जिवितान फुडें व्हरूंक जेजूची पाटलांवदारां आमी ताकाच आमचे जिविताचो मास करून ताच्या गोवाय आमी जावंक आमचे आवडे ह्या लोगो वरवीं बापाक उबारुया. उत्सवीक वर्साचे मांडावळ आनी काराकोरमेचे वाक्य. ह्या उत्सवीक वर्सांत आमच्या फिरगोजीचे 9 सॅक्टरांनी आल्तो चिकालेम, आल्तो दाबोलेम, आसोय, दाबोलेम, देवसा, जिना पेंटा फोंडवे, इग्रेजा, नाकेलिम, रेजिना मुंदी आनी आसोय डोंगरी. दर म्हयन्यांत एक कार्यावळ घडोवन हाडली आनी भावपणाच्या मोगान आमी एकठांय येवन आख्खी फिरगोज जमा जाली. मोग, एकवट, इश्टागत वाडली. हीच भावना आमच्या फुडल्या जिवितान आमी फुडें व्हरूंक आनी ओदीक उर्बेन आनी नेटान आमचे फिरगोजेंत आमी फुडोकार घेवंक ही वाक्य याज्ञिकाच्या हातान घालता. उंडो आनी सोरो. दोर मिसाचे भेटेंत उंडो सोरो जेजूचे मांस रोगोत कुणायता आनी जेजू आपल्याकूच मोडून दितात आनी आमचे आत्मीक खाण जाता. आमी दोर दिसा पवित्र मिसाचे भेटेंत वांटो घेवन आमच्या सूख दूख जेजूक भेटोवन तांच्या बोळान जिवितान सदांच भावार्थ बोरवाशान जिवंक ह्या उंड्या सोऱ्या वरवीं आमच्या काळजाचे आवडे बापाक उबारुया. भेटवणे वेळार गीत घेऊया C8 पेज नंबर 31 C8.
मोशा बावा भयणीनो, हे मोशे आनी तुमचें बलिदान आमच्या सुर्गींच्या बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. बो मोगाळ बापा, तुवें केल्ल्या उपकारां खातीर आनी खिरीत भाशेन ह्या 400 वर्सां पोटी इगोर्जेन आमी घेतलेल्या देण्यां खातीर हो वाखाणणेचो योद्न तुका आमी समोरून पितांव. आमकां फावो नासता तुवें दिल्याय ती देणी तुज्याच नांवांचे मोहिमेक भेटोवंक आमकां फावो कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतांव. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमचे दिनवासणेची तुका कसलीच गरज ना, तरी तुका आमी दिनवासताव जाल्यार हें तुजेंच आमकां एक देणें. आमच्या दिनवासणेच्या प्रार्थनान तुजी वडवी बिलकूल सोडना, तरी असलें प्रार्थन करून क्रिस्तां आमच्या सोमया वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेताव. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायताव. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें हें रोगोत. पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें.
हें म्हज्या उगडासा कोरात. Bavartaco gut porgotuja. Sonstaracia sorvondara amci sorvorco. Bapa, Jesuच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवंतपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सवेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमचे भाव भणीची काकूत कर. ताका दिसता गती मेल्ल्या समेस्ताक जे पुडजोडीत मुखामोर पडून फाव कर. आमा समेस्ताची दया करून मागता. आंकवा मेर्द्याची माई संगाती भाग्योन जुजैजो पोती, भाग्योन दोता, भाग्योन जेवाज, भाग्योन बार्तोलमेव, भाग्योन फ्रांशावेर आनी सूर्यकाळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दिता ही सांगाता. तुज्यो महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवोंडोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. म्हज्या भावां भयणीनो, आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमकां भावार्थाचें श्रेश्ठ देणें मेळून देवाक आब्बा बापा म्हूण उलो करतलो पवित्र आत्मो आमी घेतलो. ह्या आत्म्यांच्या बोळान जेजूनच आमकां शिकयलेलें देवाच्या भुरग्यांचें प्रार्थन बापाक उबारतना आमच्या भावार्थाच्या दायजा खातीर बापाक दिनवासुया आनी आमच्या समुदायाच्या जिवितान आमचे सेवे चाकरेचे चालीन ह्या भावार्थाक आमी गोवायकी दितल्या म्हूण बरोबर बापाक भास दिवया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकळुतीन सोर पातकांतलीं सुटोय आनी सोर वाकांतांतलीं वाटाय. सोमया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती
तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावळतेचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमोणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जोशी येताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं खुशालकायेन आनी मोगान एकामेकाक जेजूची शांती दिवया. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्ली आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. ख्रिस्त प्रसादा वेळार गायन घेवया R10 पेज नंबर 179 R10. आत्मिक कुमया खातीर मागणे मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन.
मोगाळ भावा भयणीनो, ऑक्टोबराचे 16 2024 ते ऑक्टोबराचे 16 2025 ह्या वर्सांत आपणाक मेवलोलो अनुभव हो सोपुल्लो भुरगो आपल्या थोड्या उतरांनी सांगतलो. चितान आमी आयकुया. मातशें उबी रावुया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या बापा, आमचें उपकारी मोन तुजें थंय दाखोवंक आमचीं दानां आमी तुका भेटयलीं आनी तीं संस्कारून तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केली. ह्या आत्मीक पोसणांचे गोठायेन आनी संतोश बरीत काळजान ओदीक व्हडे भोगतीन तुजी सेवा करूं आनी दिसान दीस चड तुजो मोग भोगूंक आमकां फावो जावं म्हूण आमी मागताव. तुज्या पुता जेसूचे नांवी. बसूया. Good evening, everyone. My name is Marcus, and I feel so happy to stand here today as we close the celebration of 400 years of Christian faith in our Chikalim parish. 1 year ago, on 16th October 2024, we began this journey with a big inaugural ceremony. I still remember how our church was full of light, music, and prayer. From that day onwards, every month felt special. Different groups from our parish organized programs. There were prayers, cultural events, and times where we could share our faith and talents. Maka he आखे वरस हांव म्हजे फिरगोजेच्या भावा भयणां वांगडा एक धर्मीक वाट चल्ला कशी दिसता. ह्या वर्सांत हांवें पळयलां जायतो लोक ओदीक मोगान मागणें करता तो. फामली एकठांय जावन मोगान वावुरतात त्यो आनी आमकांय भुरग्यांक वेगवेगळे तरेन संदी दिल्यात. हातून म्हाका वो आमकां देख मेळटा की बोरवासो फकत फिरगोचेंतूच न्हय पूण आमच्या समाजांत दर एका दिसा बोरवासो दवरून आमी चलूंक जाय. One experience that really touched me was the feast of Saint Bartholomew on the 24th of August. We had Holy Mass at the ruins of the old church of Saint Bartholomew, which was the very first church built here in Chikalim in 1625. Later, the parish was shifted to the hill where our present church of St. Francis Xavier stands. When I stood there at the ruins during the Mass, I felt connected to the faith of our ancestors. It was very special for me as a child to see that even though the church building changed, the faith has remained alive in the same place for 400 years. ही 400 वर्सां आमकां उगडास करता की आमची फिरगोज वोकोण भावार्थाचेर तारायलोली आसा. हो भावार्थ आमकां आमच्या शेपाय शेमाय कडल्यान मेळ्ळा तांचेच परी आमी हो भावार्थ जिवो दवरुया. I have learned that faith grows when we pray, when we forgive, when we share, and when we celebrate together. This Jubilee year has taught me that even though I am small, I can also be part of this big family of faith. हे वरस आमी सोंपयतना हांव देवाक दिनवासता कित्याक आमच्या फिरगोशेक 400 वर्सां फावो केल्या पासत. तशेंच हांव दिनवासता आमच्या फिरगोशेच्या यादनिकान आमच्या वडिलांक आनी सगल्यांक हे वरस ओदीक अर्थाबरीत आनी कुशाल करूंक आदार दिल्या पासत. Let us promise that the years to come will also be full of love, hope, and unity. May our Chikalim Church continue to shine bright for many, many years. Thank you and God bless you all. आमची फिरगोस
पागियोन फ्रांसीस शावेराक भेटयलेली गोंयांत पयली विगर्स आनी 400 वर्सां सुमार खुशालकायेन सांगूंक दिसता आमकां एक बागियोन फ्रांसीस शावेराचो रेलीक फावो जाला. आमचो फादर पात्रिसियो फेर्नांदीस जो रेक्टर कसो वावुरता आमच्या बाजिलिकांक तो खूद हांगासर ते घेवन आयलोलो आसा. पयलो तो चीट वाचतलो आनी उपरांत रेलीक आमच्या पादविगार फादर बॉलमॅक्साच्या हातान दितलो. To the parish priest, St. Francis Xavier Church, Chikali, South Goa. Dear Father Bolmax Videlis Pereira, when you requested me along with your parish representatives on your parish pilgrimage day for the relics to be placed in the Chikali Church dedicated to St. Francis Xavier on the 16th of October 1625, I obliged to give you what my predecessor has left, namely some wooden filings of a coffin. He had informed me that if urgency demands, this relic of the saint could be given. I have placed a small piece of the wooden relic in your reliquary for the purpose of enhancing devotion to St. Francis Xavier during the time of his novena and feast and during the novena of grace, while the devotion to him could be continued throughout the year. From the shrine of St. Francis Xavier at the Basilica of Bom Jesus, we impart to you a wooden relic of the case in which the body of the saint was laid for several years. It was later replaced with another coffin. May the Church of St. Francis Xavier at Chikali continue to be a source of blessing, healing, protection through the intercession of St. Francis Xavier for all the devotees who pray there. This novena prayer is recited on all occasions at the Basilica of Bom Jesus. O devoted servant of God, St. Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. Here is where each one could make their petitions privately. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you, we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. With best wishes to you and to all the people who frequent the church out of great devotion to St. Francis Xavier, Amcho Goinsu Sahib, a happy. Yours sincerely in Christ, Father Patricio Fernandez S.J., Rector of the Basilica of Bom Jesus, Old Goa, Goa, dated October the 9th, 2025. Love.
San Francis Xavieraचे विनवणेन सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर सगल्यांचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. चारशी वर्सांच्या सोपानेच्या समयार आमचो यादिस्तीक कशी आमचो मोगाल गुरू हो आमचो कॉफी टेबल बूक ह्या पुस्तकाची उक्तावणी आतां करतलो. Sorvespor तुमचे सोवे आसूं. आशीर्वाद घेवंक आमच्यो तकल्यो बागोवया. सोर पदवेदार देव कोणवालायेन आपलो आशीर्वाद तुमचेर घालूं
आनी सोडवून दिवपी जाणवायेची ओळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या कोरण्यांनी थिरायेन वाडूंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमचीं पावलां सांबाळूंक तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी चलोवन व्हरूं. आनी सोर पोदवेदार देवाचो, बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्यांचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी तुमचे सोवें सदांकाल आसूं. ह्या मिसान आमचो भावार्थ आमी संबरमला. आमच्या एकचाराचे वागणुकेन आनी सेवे चाकरेचे चालीन ह्या भावार्थाक गोवायकी दिवंक वचून येयात. जेसूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. सगल्यांनी मातशें बसचें. फकत 15 मिनटांची कार्यावळ आसा हिंगासर. मातशें बसून घेयात.